सगळ्यां तुका जेजू महिमा तुका सगळ्या तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आमकां देवाचें उतर माथेवा सवांजेल 12 अध्याय 30 आनी 8 तावन 40 आनी 2 वाक्यां मसर. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्सेस 38 to 42. तवळ शास्त्र्यां आनी फरिजवा भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं उलोवन म्हळें, मेस्त्री तुजी एक खुना आमकां पळय जाय. पूण जेजून तांकां जाप दिली, खोटी आनी विश्वास भंगल्ली संतत मात्र खुना मागता. योना प्रवादीच्या खुने शिवाय दुसरी खुना तुमकां मेळची नात. जसे योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती माशाच्या पोटांत आसुल्लो, तशें मनशा पोत 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो. जडतेच्या दिसा निनेवाचो लोक हे संतती सवय उबे रावतलो आनी तिका गुन्यांवकारीन करतलो. कित्याक योनाची शिकोवन आयकून तांणी आपली जिणी बदल्ली. पूण योना प्रास वर्तो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती सवय उबी रावतली आनी तिका गुन्यांवकारीन करतली. कित्याक सालमांवच्या जानवयाची उतरां आयकुवच्या खातीर ती अर्दो संवसार पयन करून आयिल्ली. पूण सालमांव प्रास वर्तो हांगा आसा. आज देवाचें उतर आमकां लोक फारिजेव शास्त्री सगळे जेजू कडेन खुना मागतात. जेजूच्या आपल्या परगट जिणयेंत सुरवेर थावन आखेर पर्यंत जेजून साबार असर्यां केली. पिडेस्तांक गूण केले, मेल्ल्या व्यक्तींक सयत जिवंत उठयली, कोडकारांक गूण केले, केप्यांक सगळ्यांक आयक अशें केलें, मोण्यांक उलयशें केलें, कुड्ड्यांक दिश्ट मेळ्ळी. बागोवन गेल्ली 20 वर्सां जावन कड्यार गेल्ल्या स्त्रीयेक सयत जेजून गूण केले. 30 आनी 8 वर्सां बेसादा तोळ्या कडेन आसल्या त्या मनशाक जेजून गूण केले. म्हाका दिसता जेजून केल्ले तितली अजापणे अद्भुतां ह्या संवसारांत तेदोळ आयिल्ल्या कोणेंत करून आसचें ना. तो एकलोच, कित्याक संपूर्ण तोच एकलो मात्र संपूर्ण. आनी तल्या कडेन फारिजेव आनी शास्त्री खुना मागतात. निमाणे घडये जेजूक धरून जरबादान मारून व्हरून हेरोदाच्या हातांत दिता नाय. हेरोदानी खुनांत मागली ताचे कडेन. तोय आश येतालो खंय जेजून एखाद्या बात करचें पळोवचें. आज पळयता आमी आमच्या गांवांत ह्या आमच्या आतांच्या समाजांत लोक चड जावन अजापान अद्भुतां फाटल्यान धवसो आमी पळयता. कोण हिलींग करता, कोण डेलिव्हरन्स करता, तांच्या फाटल्यान लोक धांवता. पूण तांचें जिवीत पळयल्यार बदलाव ना. कित्याक आमी सावन लागीं 25 वर्सां जावन आसा. जिवितांत बदलाव ना, खंयच्योय वायट सवयो सोडिनात. पूण तांकां मागण्याक आयिल्ल्या वेळार अजापान अद्भुतां जाय. तांकां आनी ह्या फारिजेवांक आनी शास्त्रींक कांय फरक ना. एकच, जेजू तांचें कपटीपण बरें कर मना जाना आसलो. कसलींत खुना दिवंक मुखार सरना. भागार आपुणूच एक खुना म्हणलें जेजू तांकां कळीत करता. आतां जेजू ती एक संवसाराक आयिल्ले ताच्या अर्थ एक अजापाने अद्भुत दुसरें आसा गे. देव आपल्यात एकल्यात जनीत पुताक ह्या संवसारी मनशापणा काण घेवन मनीस जावन ह्या संवसाराक धाडटा जाल्यार ताचे की वर्दे अजाप ह्या संवसारांत खंय म्हणी घडिल्लें आसा गे. हाचे पयलें जावन दी आनी जावलें घडचें आसा गे. खंय ना. ही कित्याक आमी सत म्हणना. कित्याक हें व्हडलें अजापाने अद्भुत आमच्या बाचावे खातीर देवान आपल्या पुता मारिफात ह्या संवसारांत केल्लें. कित्याक आमी आज फातये नाव. कित्याक आमी आज देवा सांगता रावोंक नाका, जियोंक नाका, वायट सवयो सांडूंक नाकात. आमकां म्हाज्या मान जियोंक जाय. ताच्या इड्यान दिल्ली अजापाने अद्भुतांय जाय आमकां. अल्या भावार्थी मनशां भावार्थ म्हणनान ताका. जर हांवूय एकलो फारिजेव जावन जेजूच्या काळार आसलो जाल्यार म्हाका दिसता हांवूय तेंचो क्वेश्चन करता आसलो. जर तूं जेजूच्या काळार एक फारिजेव ह्या शास्त्री जावन आसलो जाल्यार तुवें तेंचो क्वेश्चन करता आमकां अजापान अद्भुतां. कित्याक लोकांनी ताच्या फाटल्यान गेल्ल्यांक कोणाक ताणें खाली हातांनी धाडूं ना. भुकेल्ल्यांक तांकां जेवण दिलें आनी तांच्या सांगाता रावलो तो. देवाचें उतर ताणें परगट केलें.
जायती आजापाने अद्भुतां गेली. देवाचें उतर क्लियर सांगता आमकां जोवाच्या वांजेलान बसल्यार एकच एकल्याक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूना. जाय कितें तांकां जाय तें सगळें दिलें. कोण बावरतान आयल्यान ती बरी जाली. जिणी बदलली तांणी. जेजूचे शिश्य जाले. आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी वाचल्यार आमकां कळटा तांची जिणी पळोवन तांकां पयले सुवातेर अंतियोकान नांव दिलें क्रिस्तांव म्हणून. पावलोक आनी सिलासाक अंतियोकान ते 1 वर्सभर रावले. जेजूक परगट केले. अजापाने अद्भुतान तांणी जायतीं गेली आनी पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें अंतियोकान. जर आमी वाचतूं जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकान 11व्या अध्यायांत 20 आनी 6 वाक्य कितें आमकां तें आमकां वाचूंक मेळटा. जर जेजू आज आमचे मदें मनशां बरी येवन असेऱ्यां करीत जाल्यारय खंडीत करता तो पातयेतले मनीस भोव उणें. कित्याक तो सदांच सक्रामेंतांत हजर आसा. आमच्या हर एका फिरगजांनी आजकाल सक्रामेंत आसा. एवकरिस्ताक आमी वेता पूण थंय जेजू आसा म्हणून कितले जण मानतात. आज कितलो लोक थंय येता. काली कोणी मागण्यांत असली गरज म्हणटा ती मात्र येतात आनी थोडी ऑफिसाक वेतना येताना एक गडीभर नमस्कार करून येतात. बारी बरें थंय तितलें केल्यार बरेंत. पूण कितलो लोक आज मोगाच्या भावा आनी भयणी सक्रामेंतांतय जेजू आसा म्हणून फातयेनातलो कितलो लोक आसा. कितले दुबावतले आसात. जर न्ही जावन फातयल्ले तर आज आमची कातोलीक पवित्र सभा शांतीपणाच्या वाटेर चलती आसली. आनी आज पदकाच्या कोणांत आसा म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी. हाचे तोंडान भायर येजे आमकां पळयतना कळटा. जर जेजूचेर बावार्थ आसा म्हूण कळटा. एका मिसाच्या बलिदानार कळटा. ते मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ल्या लोकांची साल समकण पळोवन कळटा. तांची ड्रेस कोड पळोवन कळटा. जेजूच्या कितल्या मोगान ती भरल्यांत. हे कशी आसात. जेजू कितलो मान दितात. कितलो गौरव दितात. पुरा एका मिसाच्या बलिदाना वचून तुवें बरें करून बसून पटल्यान बसून तूं पळयशी जाल्यार थोड्यांक थंय कळटा तुका कितलो लोक बावार्थान येता. कितलो लोक बावार्थान मागता. कितल्या लोकांक हाज्या पर अद्भुतां गरज आसा की म्हणून. मस्त संगती आमकां आज कळीत जायचे. कित्याक सम्याचो पवित्र आत्मा आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तो आमकां संपूर्ण सता करून पावयता. सम्याचो पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्ल्या वेळार तो आमकां संपूर्ण सता करून पावयता. तो आपलेच ताका कितेंच उलोवचो ना. जें कितें बापान ताका धाडलां उलोवंक तें मात्र तो उलयतलो. आनी उलयतलो हर एक संगती तो म्हजे तावन घेतलो म्हणटा जेजू. तर आज आमकां गरज कित्याक हें सगळें भावार्थ भक्तीपण सगळें बऱ्यातन जायचें जाल्यार आमकां त्या प्रमाणे थंय वचचें जाल्यार त्या प्रमाणे आमी वागयचें जाल्यार त्या प्रमाणे वायट संवयतान आमकां सुटका जाली जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र आत्मा एकलो मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां आमच्या जिवितांत आमकां बदलावण हाडूंक शकता. पवित्र आत्मा एकलो मात्र म्हजें तें आनी तुजें तें असलें खोटेपण दाखोवन दिता. तें भायर काडूंक आमकां प्रयत्न करता. तो जावन आसा भस्मूचो उजो. जो पवित्र आत्मा आमचे थंय येता जाल्यार आमकां तो भस्मून आमकां नितळ करता. पवित्र करता आनी जेजूच्या येण्याक तयार करता. आनी तो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसल्यार सदां न्हीद आमच्या जिवितांत आजापाने अद्भुतां हांवें आनी तुवें पळयवेत. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता. तशी आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.